अस्नोडे बस स्टँडाचेर भटक्या गोरवांचो वावर वाडत आसा। रातच्या वेळार तर ही गोरवां बस स्टँडाचेर आलाशिरो घेतात। ह्या गोरवांक लागून बस स्टँडाचेर साबार समस्या उपरासतात। ह्या भटक्या गोरवांचेर कोणें लक्ष दिना अशें प्रवाशांचें म्हणणें। दिसान दीस हेडग्या गोरवांची समस्या वाढत आसा। हेडग्या गोरवांचो वचत थंय वावर वाडला। रस्त्यांचेर तर हेडगी गोरवां भोंवतना नदरेक पडटात। आता तर अस्नोडेच्या कदंब बस स्टँडाचेर गोरवांचो वावर वाडला। दर दिसा हेडगी गोरवां ह्या बस स्टँडाचेर भोंवतना दिश्टी पडटात। रातच्या वेळार तर ही गोरवां ह्या बस स्टँडाचेरच थपकल मारतात अशी माहिती मेळ्ळ्या। काळोख पडटकीच ही गोरवां ह्या बस स्टँडाचेर येता। ह्या गोरवांक लागून ह्या बस स्टँडाचेर यो वच करपी प्रवासी बसी तसेच हेर वाहनांक आडमेळ थारतात। बरेच फावट ह्या गोरवां मदीं धिरयो लागतात। ह्या धिरया वेळार तर बस स्टँडाचेर आशिल्ल्या प्रवाशांचेर आकांत येता। कांय वेळार ही गोरवां थंय पार्क केल्ल्या गाडयांक आपटतात। धिरया वेळार कांय गाडयो डॅमेज जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। हे विशीं कोणाचेच लक्ष ना अशी कागाळ थंयसरले मोटरसायकल आनी टॅक्सी पायलटांनी केल्या। कदंब येरादारी महामंडळान हे समस्ये कडेन लक्ष घालून बस स्टँडाचेर वावरपी ह्या हेडग्या गोरवांचो बंदोबस्त करचो अशी प्रवाशांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।